एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून हांव एकटो ठरयना ते आमच्या, कारण वेळ येता त्या वेळाचेर त्या सिच्युएशना प्रमाणे आमी ते ठरयता. त्यामुळे त्या वेळ अजून दीस आसा. 15 मार्चाक इलेक्शन जातलें, ते पयलीं जें कितें ठरव जाय, जें कितें बरें दिसता तें त्या वेळाचेर आमी करता आनी तुमकां योग्य टायमार सांगतले. आमी आतां अशें ठरलां की सगळे गोश्टी तुमकां सांगप, नाल्यार मागीर कितें जाता की कितें ठरलां हें क्वेश्चन मार्क मागीर कोणाक तरी विचारून नाका तें सापडून आमीच तुमकां डायरेक्ट सांगप. आनी म्हणून आमी अशें ठरयलें की ह्या वेळाचेर दोनूय डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ह्या दोनूय डिस्ट्रिक्टा भितर आमच्यो कमिटी ज्यो आतां तुमी हांगा पळयले आसले, आमचे 14 ऑफिस भितर 14 एनओपी आसात. सगळेच जाण रेगुलरली ऑफिसा भितर येतले आनी प्रेस ब्रिफींग जें आसा तें सुद्दां वेळोवेळी तुमकां जातलें. ही तरतूद आमी आतां करप अशें ठरयलें आसा. सगळे डिस्ट्रिक्ट केवळ केंद्राचे स्टेटीचेरूच अवलंबून न रावता, हांगाचें कितें आसा हांगा ब्रिफींग सारण 15 ते गव्हर्मेंट हें करतलो. म्हज्या अंदाजान अजून 15 तारीख पासून म्हाका दिसता हें सुरू डिक्लेअर करतले इलेक्शन. सो साऊथ गोवा तुम्ही आता सगळे सीट्स लढयतले, जे तुम्ही डिसाईड करतले काय 10 आमदार जे तुमचे भितर आयिल्ले आसात मोस्टली साऊथ गोवा तेंचेर सुरू दिले त्या दाखोवन भारतीय जनता पार्टी सगळ्या 40 मतदारसंघातल्यो जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका लढयतल्यो आनी आमी जशें म्हटलेलें आसा की आमी सिम्बॉलाचेर पार्टी सिम्बॉलाचेर लढयतले आनी त्यामुळे सगळे सीट जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी लढयतली. पर्टिक्युलरली 10 आमदार आमी पळयता आसतना 10 अशें वेगळे पळयनात. भारतीय जनता पार्टीचे 27 आमदार आसात, त्यामुळे आमी पळयतना सगळे आमचे 27 आमदार म्हणूनच पळयतात. एका थोड्या जाग्याचेर थोडी कितें एडजस्टमेंट करप वगैरे ते मागीर पळयतले, पण आमी पार्टी म्हणून लढप हें आमचें ठरलेलें आसा आनी त्यामुळे पार्टी म्हणून सगळ्या मतदारसंघां भितर आमी इलेक्शन लढयतले जिल्हा पंचायतीचें. आणि सातशे एमएलए जे असतात ते 700 एमएलए असतात, ताचे खातीर कितें वेगळी स्ट्रॅटेजी नाही कशें आतां हांवें तुका आतांच सांगलें, आमी पळयतना आमी वेगळे अशें कोणाक पळयनात, सगळे आमचेच एमएलए आनी आमी सदांच म्हणटात भारतीय जनता पार्टीन एकदां प्रवेश केलो मागीर तातूंत ज्युनियर सिनियर अशें कांय उरना, सगळे भारतीय जनता पार्टी. आतां एखाद्या खंयच्या तरी हातून एखादी थोडीशी वेगळ्या पद्दतीन जर एडजस्टमेंट करूं जाय जाल्यार त्या वेळाचेर आमी तें ठरयतले. आज स्पेसिफीक करतले कितें हें आमी अजून पर्यंत तशें सांगपाक शकना, पूण सगळे कडेन आमी निवडणूक लढयतले, सिम्बॉलाचेर लढयतले. त्यांच्या म्हणण्यात कितले प्राधान्य आसतलें तिकीट वाटप? नाही सगळी कडेन तिकीट वाडपाचो पार्टीचो कांय प्रोसिजर आसता, त्यामुळे एखादी हांवें तिकीट ठरयली म्हणून तशी तिकीट जायना. पार्टीचो जो प्रोसिजर आसा आमी कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करतात, थंयची लोकल टीम आसा, लोकल आमदार आसा, ज्या भागान आमदार आसा ते आमदार आसात, ज्या भागान आमदार नासत थंयचे प्रमुख कार्यकर्ते. आमची सादारण एक चांचपणी आसता आनी त्या दृश्टीन फायनलाक मागीर फायनल उमेदवार आमी